पडलें म्हणजे फायर ब्रिगेड विचारची बारके हें दिसता म्हाका व्हिडिओ विंची आमगेली इलेक्ट्रीक विंचां आसा व्हिडिओ तुमकां एक्सलरेशन दिवचें पडटा एक्सलरेशन ज्या गेअरा रेशिओचे व्हिडिओ विंच चलता आमकां तसलें कांय ना आमगे ती सगळी इलेक्ट्रीक विंचां इम्पोर्टेड सो डायरेक्ट ओडून काडपा जाता ती फास्ट मूविंग विंचां सगळी इम्पोर्टेड आमकां हेल्प म्हणटा तोच एक जाय पडटा म्हणजे हेवी जेन्ना आसता न्ही तेन्ना सायडलायन केलें जाल्यार तितलो फास्ट येता आमचो विचार कितें आसता की झाड कट केलें तशें ना बेगीन क्लियर करपाक आमी आतां जेन्ना कॉल सुद्दां जाता न्ही आमचे म्हाजें डायरेक्शन तेन्ना पयलीं आसता की पयलीं रोड क्लियर मागीर घरा समजा एक 20 कॉलां येयलीं म्हजे कडेन गाडी घेतल्या 4 एट अ टायम कितें 4च गाडी पयलीं 4 कॉलां जी आसा ती पयलीं रोडाक दी म्हणटा कारण एम्ब्युलन्स जर वचूंक जाय किंवा कोणाचें कितें तरी प्रॉब्लेम आहा डेलिव्हरी एक आसता असो टायम जो आसता न्ही कार्डियक अरेस्ट आसता दॅट टायम इज रोड हरशें हांव आमगे ती ऑस्ट्रेलिया बी ब्रिजार केन्नाय म्हणजे बॉडी आयली ना जाल्यार सुसायड बी जाल्यार हांव तें आसताच लास्ट टायम पसून तुमकां खबर आसतलें ते एकटो भुरगो चुकून तो फुलो उडोवपाक गेले कडेन पडलो पळय आमकां एक कसो पब्लिकाक गेल्यार एक असो आमचो सपोर्ट जो म्हणटलो जाल्यार एकदां कितें आसता एक व्हडलें झाड पडटा पयलीं पावसाक पयलीं जाल्यार व्हडलें झाड पडटा गटर आमचे लांबचे लांब कितले आसता 32 इंच दोनी सायडीच्यान कांय कट जायना तरी दोनी सायडीच्यान जर कट केलें आनी आमकां तें मूव करपाक जाय तेन्ना जर आमकां एक मॅन पावर मशिनरी आमच्यो दोनूय गाडयो मेळोन न्ही दोनूय गाडयो आमगेली कुलिंग कॅपेसिटी तुमकां सांगता 8000 LBS 8000 LBS म्हळ्यार 16000 LBS आनी प्लस 16000 LBS सो 16 32000 LBS म्हणल्यार ऑलमोस्ट 14 साडे हय जवळ जवळ 14 टन ओडपाची कॅपेसिटी आमची गाडयांक आसा आतां पयर आमी आमगे कुडचडे फ्रंट लॉन्च केलेले ताका लागून तें मेमोरेंडम आमगेले इन्चार्ज जो आसा तो फायर सर्विसाचो तेका दिवपा आयले आनी तांकां आमी आमगेलो सपोर्ट एक्सटेंड केला आनी तेणें आमकां सांगलां कितें हें फॉरवर्ड करतलो आनी मुखार समज कितें कॅज्युलिटी जाय म्हळ्यार कितें समज गरज पडली कितें जालें जाल्यार आमकां कॉन्टेक्ट करतलो आनी हो पावस जो आसा तो आमी आनी फायर सर्वीस सगळे दोगांनी मेळोन आमी पावसांतल्यान बरे भशेन थ्रू जावचें इतलोच हाजें हें सो हे जे इनिशिएटीव हाडपाचें म्हणल्यार इंटेंशन कितें इंटेंशन मरे एवरी इयर आमी पावसा पळयता कितें रस्त्यार बिस्त्यार झाड पडटा ती क्लियर करपाक खूब टायम वता कोणाल्या घरार पडटा हाजेर पडटा ताजेर पडटा खूब टायम वता आनी आमगेल्यो ज्यो इमर्जन्सी सर्विसीस आसा फॉर एक्झाम्पल फायर ब्रिगेड धर तूं आनी कितेंय धर तूं ती एक 5-10 मिनटां जी डिले जाता दॅट इज मॅटर ऑफ लायफ एंड डेथ म्हणपा जाता एक 5 मिनटां पयलीं समज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एक कोणी मनीस पावलो जाल्यार तो मनीस जितू उरपाक शकता पूण ती 5 मिनटां डिले जाले जाल्यार तो मनीस तेन्ना एक्सपायर जावपाक शकता सो ताका लागून फूल ना पाकळी आमच्यान कितें जाता तें आमी सर्वीस आमच्या फायरा दितले आनी हांव लोकां फुड्यान मागता जाता तितले चड लोकांनी यूथ स्पेशली आमकां येवन जॉयन जावचें आपूण जावन आनी हो इनिशिएटीव मुखार व्हरया दीस इज नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलिजियस हेका कांय ना हें कांय ना वी डोंट हॅव एनी कॉन्स्टिट्यूशन आमचें ऑफिसय कांय ना हो आमचो एक पब्लीक मुवमेंट भितरल्या भितर आनी आमकां अशें दिसता की प्रत्येक मनशाणें काळीज म्हणल्यार आमचें ऑफिस म्हणून सो लेट्स डू इट आनी कितें पूण आमी पळयतात की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही आमचे जे रिप्रेझेंटेटीव आहा पंच जावं सरपंच जावं कावन्सिलर जावं MLA जावं हांगचे MP जावं सो तुमकां कित्याक मुखार येवपाक पडटा आतां हांव कितें सांगतलो MP म्हणटा परफॉर्मन्स बरें आसा वायट ना तेगेलें बट लोकल रिप्रेझेंटेटीव फॉर एक्झाम्पल आमगे पंचायत धर तूं आमगेली हें आमदार धर तूं म्युनिसिपालिटी धर तूं हांच्यांनी आनी मातशें हें काम करपा जाय अशें म्हाका पयर आमगे असोळडे एक कोण ते रातची रेड्या एक ट्रकान मारून उडयलो सो एक्चुली ते रेडो बी मरतकच म्हणल्यार तें काम हेगेलें पंचायती काम तें काडून ती कितें हें करपाचो पुरपाचो व्हरपाचो ताका लागून म्हाका इतले कॉल आयले की बाबा तो रेडो कितें करपाचो कितें हें तें उलट पंचायती फंड मेळटा असली कामी करता तेन्ना फाल्यां जर तेंच्यांनी जर JCB हाडून जर काडले ते तांकां रिफंड मेळटा सो सगळे अशें आळशीपण अशी करता कित्याक लागून म्हणून म्हाका खबर ना आनी अशी जावपा जायना एक्चुअली नॉट गूड फॉर सोसायटी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्यांनी समजून घेवपा जाय सो त्या खातीर तुमकां मुखार येवपाक पडटा मुखार ह्यो सगळ्यांनी येवपा जाय मुखार आमी आयले म्हणून जायना सगळ्यांनी प्रत्येक वाड्यावयल्या भुरग्यांनी प्रत्येक जो भुरगो जाका दिसता ही सोसायटी जाग्यार पडपाक जाय प्रत्येक भुरग्यान येतकच हें जाग्यार पडटलें जे भाशेन आयज दत्तराज बाबान सांगलां आनी तशें आमगे भावान सांगलां ही इनिशिएटीव घेवपाचें कारण म्हळ्यार फकत लोकांच्या दारान पावपाचें कित्याक एक म्हणणें आसा आमच्या सरकाराचें सरकार आमच्या दारी म्हणटा बट ते पावपाचें कांयच ना ते फकत जस्ट नारे बट हे रियल दाखयता म्हणटा ते पळय आसता तरणाटे भुरगे आनी आमी ताच्या बराबर आसा कुडचडकार तशेंच हांव मागता दर एका आमच्या तरणाट्यांक आमच्या कुडचड्यार रावतल्यांक तशेंच
आमी ग्रुपून फॉर्म करतले तितून तुमी येवचे आनी एकवटान काम करचे. आमी तो दुसऱ्यांचे पातयेन रावले वो आमगे आमदार करतलो, म्युन्सिपालिटी करतलो, पंचायत करतली म्हूण ही सगळी फूट खबर. आमगे घरां उदो येवन वयता, आमगे झाडांर पडून वयता, तें कांय जावपाचें ना. हे सगळें फुटींगपणां आनी कोणा काय पळोवनूच गेल्लें ना. हे आमी पळोवत येयल्ले आसा आनी कोण तरी आमी चिंत्ताले कोण तरी जायो आमकां हे सगळें काम करपा लागून. आनी आमकां मनसुनार जेन्ना पावसाच्या टायमार आमकां कोणूच आदार दिवपाचो आसना. आनी स्पेशली ज्या टायमार हे आमच्या दत्तराज भावान आपणाची एक विचार मांडलो हे करपाक जाय आनी हे करुया म्हणून तो फुडें सरलो. खरेंच काळजां मनांतल्यान म्हणजे जाल्यार सामकी खरेंच खुशालकाय आसा. कित्याक ह्या फावटी जाल्यार कितें आदार दिवपाक आमचो दत्तराज भाव ताची आख्या एंटायर टीम आख्खे कुडचडकार तेजे बरोबर आसतले आनी बरे भाशेन लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. थँक्यू. म्हाजें नांव सुशांत वोस. आमी कुडचड्यां फ्रंट म्हणून फाटले खेपे जे लॉन्च केल्ले ते आयज आमी मेमोरेंडम घेवन फायरान येयल्ले, जो इनिशिएटीव बाब दत्तराजान घेतलेलो. आतां सांगपाचें म्हणल्यार अशें, आमी हें चालू केलां, इक्विपमेंट जाता तितली अरेंज केल्या आनी मॅनपावरय जाता तितलो अरेंज केला. आतां हांव लोकां कडेन अपील करता, तुमी जे कोण आसा ते आमकां जॉयन जावचे. आमी एक ग्रूप ओपन करतात, जावं म्हाका ना विशालाक ना दत्तराज बाब आसा, जॉयसन आसा, हांकां तुमी कॉन्टॅक्ट करून न्हू एक जॉयन जावचे. कित्याक दुसरी कडल्यान जशें जालें न्हू, खंयीय कितेंय जालें जाल्यार आमकां न्यूजूय मेळटली, प्लस तुमकां एक लोकां खातीर व्हॉलंटियरली करपाक मेळटलें. आनी दुसरी म्हणल्यार कितें जातली खबर आसा की अंदू आमी करतात, आतां सगळें म्हणटा आमी इलेक्शना लागून करता. हो ग्रूप जो आसा हो चड जाण जाता तितलो मुखार वयतलो. फाल्यां सकाळीं फुडले वर्सा जेन्ना पावस येतलो, समज हांव ना, ते भुरग्यांनी तो चलोवपाक जायो. हें अशें करून मुखार वयतलें. ना जाल्यार तुमकां फायनली खबर आसा, मशरूम कमींग मशरूम गोईंग म्हणटाले, मशरूम कमींग मशरूम गोईंग. मशरूम न्हू, हें चालूच उरपा जाय. एकदां जे दत्तराज बाबान हांव तेकाय बी रिक्वेस्ट करता, एका भुरग्याक हांवें पयला बरो स्विमर पोवपाक कळटा, आपले बाटान स्वता कोयती घेवन झाडार चडटा, 2 तेगेले हें तर हांवें पळयलां खंयी काम करपाक रेडी आसता. सो तो स्वता काम करतलो, अशें न्हू की लेबर लायले आनी हें लायलो अशें करून भुरगे आमगेले सगळ्याच इनिशिएटीव घेतले जे आसा तशें. सो सगळ्यांनी हांव परत एकदां मागता, तुमी मोठी संख्येन आमकां कॉन्टॅक्ट करचो, आमची कॉन्टॅक्टार रावचे. जे कोण अवेलेबल आसतले त्या टायमार तुमी येवन ती जे कितें जाता ताका ते हेल्प करचो. थँक्यू. आयज कुडचडें फ्रंट जे आसा ते तुमकां मेमोरेंडम दिवपाक केल्ले, कित्याक केल्ले? आयज कुडचरीम फ्रंट ह्या नांवा सकयल काही कुडचडेचे भुरगे लिडेड बाय दत्तराज राऊत देसाय हे सगळे भुरगे आयज आमकां मेळपाक येयले. तेणी एक निवेदन दिलां की पावसाक जेन्ना खूब कॉलां जाता तेन्ना एक्सेसीव जर कॉलां जालीं आनी आमची गाडयो जर फूल बिजी आसा जाल्यार तेणी जे लोकल तेंचे भुरग्यांची जे आमकां नांवां दिलात तांकां आपोवचें आनी ते एक कॉर्डिनेशन करून आमी हेल्प पब्लिकाक हेल्प करतले अशें म्हणून तेणें आमकां एक मेमोरेंडम दिल्लें आसा. ताजे बरोबर आमी तांकां विचारलें की तुमचे कडेन इक्विपमेंट कितें आसा, जाल्यार तेणी म्हटलां की चेन सॉ कटर, त्याच बरोबर कितें तांचे जीप आसात 4x4 आनी कितें हेवी हेजेर टेरेनाचेर चडपाक किंवा ज्या जाग्यार फायर टेंडर वचपाक शकना त्या जाग्यार वचपा सारक्यो अश्यो तेणी कितें गाडयो कितें मॉडिफाय केला अशें म्हणटात ते. आनी प्लस तेणी कितें तेंचे कितें भुरगे आसात पळय अशें झाडां कट करपाक किंवा कितें सेव करपाक तेजे बरोबर जॅकेट्स आनी इक्विपमेंट तेणी हाडला अशें म्हणून तेणी सांगलां. सो तांचें मेमोरेंडम आयज आमी घेतलां आनी हें मेमोरेंडम आमचे सिनियर ऑफिशलां कडेन आमी फॉरवर्ड करता आनी जें आमकां डायरेक्शन मेळटलें त्या प्रमाणे मुखारलो आमचो काम सुरू जातलें. पूण गरज पडटा अशी मॅन पावराची पावसाक गरज खंयचीच पडना अशी ना. कारण खंयचेय गोंयभर तुमी जर पळयलें गोंयचेंच उलयता हांव, पावसाक अशें आसता की एक स्टेशनाक पावसाक दिसाक 20 कॉलां 25 कॉलां 30 कॉलां येतात. असो एक वेळ येता. एकदां पावसाक 2 कॉलां आसता पूण चडशो टायम अशी कॉलां येता. अशा टायमार एक गाडी किंवा 4 गाडी सुद्दां एकदां पावना आनी मॅन पावर जरी आसा जाल्यार आनीकय आमकां मॅन पावर जाय पडटा, आनीकय इक्विपमेंट जाय पडटा, आनीकय मशिनरीज जाय पडटा. त्या टायमार एक स्लॉट आसता, सदांच न्ही पावसाक पूण एक मदले 4-5 दीस अशे येतात. तर त्या टायमार आमकां खूब मॅन पावराची गरज आसता. सो हे इनिशिएटीव बरें आसा दिसता तुमकां युथाचें? इनिशिएटीव आसा तांचें, तांणी दिलां न्ही आमकां. सो हाजें हें कशें आसतलें, तेंचें काम कशें आसतलें किंवा ते कशें आमकां हेल्प करतले पंचायतीन आनी आमी तांकां कितें हें करूं शकतात हेजे बद्दल आमी आमच्या सिनियरा कडेन आमी डिस्कशन करतले. त्या प्रमाणे ते कितें सांगता त्या प्रमाणे मुखार हें
तुमी पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.